विसा उपरांत तुमकां परत एक फावटी उपकार। कोंकणी साहित्यिकांक ल्हान ल्हान पुरस्कार दिवपाचे बंद करून व्हडल्या रकमेचे एक दोनूच पुरस्कार दिवचे अशी सुचोवणी कोंकणी अकादमीचे आदले अध्यक्ष एन शिवदासान केल्या। पिपळा पाना पुस्तकाचे प्रकाशन सुवाळ्यात उलयतना शिवदासान ही सुचोवणी केली। श्रीनिशा एकनाथ नायकाच्या पिपळा पाना या कवितेच्या पुस्तकाचे प्रुडंट मिडियाचे एडिटर इन चीफ संदेश प्रभुदेसायान प्रकाशन केले। उक्ते मळब ह्या कार्यावळींत हो प्रकाशन सुवाळो जालो। कोंकणी अकादमीचे आदले अध्यक्ष एन शिवदास, कवी श्रीनिशा नायक, भारत नायक आनी हेर मानेस माचेर आसले। दिवली पेटोवन ह्या कार्यावळीची सुरवात जाली। कोंकणी साहित्या खातीर ल्हान ल्हान पुरस्कार दिवचे सोडून एकूच व्हडलो पुरस्कार दिवचो अशी सुचोवणी एन शिवदासान केली। दोनच पुरस्कार दिवचे बरे मोठे म्हणून आणि रक्कम वाढवची, रक्कम 10-15 हजार ती वाढवची आणि जसे साहित्य अकादमी आणि दिवची 50 किंवा इवन हांव लाखाचो सुद्दां म्हणून कित्याक पयशे तितले बॅलन्स करूं येता। एक साहित्याचो पुरस्कार दिवया बरो कोंकणी अकादमीचो, तो बरो मानदंड कसो नाका। जसो आतां हांगा कर्नाटकान हे दितात तशें करून मावजाक पळय दिला तसो ते भशेन तसो गोवा कोंकणी अकादमीचो एक बरो प्रतिश्ठीत पेदार पुरस्कार साहित्य पुरस्कार दर वर्सा अशें म्हजें आशिल्लें। आतां ह्या फुडल्या मंडळाक ताणें ते निर्णय घेवपाक जाय जाल्यार धालो अशें जाता की परीक्षेक पुस्तकां दिवपाक मेळना। नाटकाची सुद्दां 5-6 पुस्तकां कॉम्पिटिशन जायना। आंदोलनाचो फटको बसलो, म्हाकाय बसलो फटको। हांवें सरळ गोवा कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष, सरकारी संस्थेचो अध्यक्ष आसतना हांवें सरकारा विरुद्ध भुमिका घेतली। हांवें व्यासपीठाचेर भाशा सुरक्षा मंचाचेर चललो। घडये तोच म्हाजो शेवट आसतलो, तेन्नाच तो चडलो तोच। मुखेल सोयरे संदेश प्रभुदेसायान श्रीनिशाची तोखणाय केली। चारोळी हे सगळे कॉन्सन्ट्रेटेड बेश्टी मना भितर आयले आनी उलोवन गेलो सांगले अशे तरेचें न्हय, तर ताजे फाटल्यान ते ऐतिहासीक संदर्भ, ते समाजशास्त्रीय संदर्भ, ते तत्वज्ञान ह्यो सगळ्यो गजाली मांडपाचें अशें सामर्थ्य त्या चारोळी मदीं आसता। तर तें जें सामर्थ्य आसा त्या सामर्थ्याचो स्पार्क खात्रीन ह्या श्रीनिशाच्या कविता मदीं आसा, हातूंत भितर दुबाव ना। प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो चलचित्र खबरांकार देवेंद्र गांवकार। गोंयच्या महिंद्रा फुटबॉल सर्तीची फायनल मॅच सेंट ब्रिटोन सोमारा 3-8-2 गोलांनी जिखली। मरिना इंग्लिश हायस्कूल आड सेंट ब्रिटोची ही फायनल मॅच पेनल्टी शूट आउटाचेर पावन सोंपली। आता सेंट ब्रिटो महिंद्रा फुटबॉल सर्तीच्या राष्ट्रीय पावंड्यार पावल्यात। मॅच पळोवपा सारकी जाली। 32 स्कुलांनी महिंद्रा यूथ फुटबॉल सर्तीन वांटो घेतिल्लो। सेंट ब्रिटो आनी मरिना हायस्कुला मदीं फायनल जाली। दोनूय पंगडांक कितलेशेच गोल मारपाचे चान्स मेळ्ळे, मात तांकां एकय गोल करपाक जमलें ना। निमणे मॅचीचो निर्णय पेनल्टी शूटआउटाचेर लागलो। सेंट ब्रिटोन 3 पेनल्टी गोल मारले, जाल्यार मरिना इंग्लिश हायस्कुलान 2 मारले। Actually, we didn't prepare for this tournament. We didn't have time at the moment. The guys were on holidays and some were away. And then suddenly they said there's the cup. Then I had to call them, all them. Means we had practiced earlier for this, all the tournaments. We were Subruto, zonal finalists, then DYSP zonal finalists. And we won the Royston Cup in Belgaum also. So this is the same team which we are using here also. Tournament was difficult, but we made it easy for us, and we had a lot of tournament like Saint Brit, this Ruston Subruto DSY tournament, and we reached to this final and we made it easy. How did you all approach this? Because you all might have been very confident because you all played a lot of penalty matches, 2 or 3 of them before coming to the final. So were you more confident? Yeah, but some of them scored goal and some of the missed open goal. That's why we went to penalties. ऑलिंपिकाक गेल्लो फुटबॉलर फॉर्च्युनात फ्रँको, जीएफएचो उत्तर गोंय उपाध्यक्ष लाविनियो रिवेलो, डॉन बॉस्को हायस्कुलाचो रेव्हरंड डॉमिनिक सावियो फेर्नांडीस आनी हेर इनामां भेटोवपाच्या सुवाळ्याक आशिल्ले। पणजेच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार। वॉटर पोलो म्हूण आसता, मात काणकोणा जाल्ल्या सायकल पोलोन कितल्याशाच इत्सुकांक आकर्शीत केले। गोंयकारां खातीर हो प्रकार सामको नवो। ललित ग्रुपान सायकल पोलो आयोजीत केल्ली। मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीनय हे सायकल पोलोची मजा घेतली।
हो सायकल पोलो पळयत हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.